बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजू सांगाताक हो वेळ मागड्यान सारूंक आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जुवांचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 4 वोड 23. पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरें बोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती कोत्तेल्या. कित्याक म्हणल्यार असलोच बोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बोजूंक जाय. आमचो देव जिवो देव. ताणें आमकां आपल्या सारक्याची रोचल्यांत. आत्म्यान स्वतान बापा बोजूंक आयल्या तुका. केदें आमकां बाग बापा मुखार येवच्याक. भावां भयणी मोदें जेजू सारकीं जावच्याक. तर आतां आमच्या मोगाच्या जेजूक आमी मोगान भावार्थान आनी सगळे काल्तेकायेन नमस्कार करुया. गीत आमी गावया A5 पेज नंबर 3 A5. भुरग्या भोक्तेन सोमल्या कायून करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान स्वतान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्यान स्वतान बापा बोसूंक येता तुका जेजूक मोदीं दवरून जेजूक मुखार घालून जेजू चिटकून रावून बापा मुखार येता आत्म्यान स्वतान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्यान स्वतान बापा बोसूंक येता तुका ताची उतर आयकून ताका अर्पण करून ताच्या जेवणाक बसून खुशालकायेन येता आत्म्यान स्वतान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्यान स्वतान बापा
ทรงเกียรติต่อทุกเก่า विषय मातेवाचें शुवर्तमान अभेसभर 15 वोड 30 आनी 2 लोकांक पडवून चुरचुऱ्यांनी फोडटा काडीस म्हजें म्हाका हे लोकांचे चुरचुरे दिसतात कोलकाताची बागयोन तेरेजाचे पुस्तकाचेर नदर मारीत जाल्यार आमी तोटाक ताव कारण तिणें आपणाकूच विसरून गोरिबां खातीर आपलें आख्खें जिवीत समोर पिलें जेजूच्या पावलांनी ती चलूंक बारी वावुरली जेजू आमकां बोगोस तुज्या पावलांनी आमी चलूंक ना गोरिबांचे चुरचुरे आमी करूंक ना आमकां जाय तशें ते भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेलें आनीकूय जायतें वायट आमी केलां आमकां बोगोस जेजू गीत आमी गावया I-28 पेज नंबर 133 I-28 Sogle tuci okma Moka todiu bukshida Soglia tucia vaida Guna ci okodita Sogle tuci okma Moga todiu bukshida Soglia tucia vaida Guna ci okodita Od mia mocia Kalsanta Deva Chivkaratui Od mia mocia Kalsanta
देवाचे उपकार तुय जिवीत तुझे कोरेस देण्यानी बोरीत वेता जीव novo bol nove Tori pirai podota Civit tuce cores Deniani borit veda Ciu novo bol nove Tori pirai podota Od mea mocia Car Santan Devace upcar tui Od mea mocia Car Santan Devace upcar tui Udinti ostom te Ci tu li puoi supportare Ti tu li puoi suamci Patka kaluludoita Udinti ostom te Ci tu li puoi supportare Ti tu li puoi suamci Patka kaluludoita Od mea mocia Car Santan Devace upcar tui Od mea mocia Car Santan Devace upcar tui जेजू भाशेन आयज पासून लोक जिवो आसा जो आपले चिंती नासतना चुरचुऱ्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक वेता हे आमच्या भावां भयणी पासत आमी तुका आर्गां दिता जेजू इजायास प्रवादी सर्वेस्पराची काकलूत आनी माये मोग स्पोस्ट कोत्ता जसो देव पर्वताचेर झाडां उत्पन्न करता तांच्यो गरजो साकार करतलो जेजूनय आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखून घेतल्यो आनी चुरचुऱ्यांनी लोकांची भूक तान भागयली हे तुज्या व्हडत्या देण्या पासत जेजू आमी तुका दिन वाजता जेजू तूं सदांच आमचे सांगाताक आसा तूं आमचे पासत कुर्सार मेलो हे वेळार
काळजाचे खोलायेक तान आमी तुका दिनवासतांव जेजू. जेजूक दिनवासूक गीत आमी गावया. Q2, page number 165. Q2. आमचो एकेच लेगून तुझ्या हुकमा शिवाय माथ्या वेलो ना पोटा ल्हान ल्हान गोनीतांनी चालत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता. मोगाल बापा आमच्या तुझीर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुझीर आमचो विस्वास. एक झाड एक फूल एक पान तुझी रोजी बघून हालचे दोलचे नावार्यान तशेंच आमची कालीस तुझ्या मोगार राखणी वचूंक दिवचो नाय पेल्यान. मोगाल बापा आमच्या तुझीर आमचो विस्वास. मोगाल बापा आमच्या तुझीर आमचो विस्वास. John 10:17. म्हणटकूच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हो जेजूचो संदेश आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसभर 15 वळ्यो 29 to 37. थंयचो फुडें सरून तो गालिलियाच्या दर्या देगेच्यान गेलो.
आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी तोंट्यांक, कोयद्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरा वायटकारांक बरोबर हाडून ताची सोयशी आयल्यो आनी तांच्या पांयां लागीं तांकां दवरले. आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरें केलें. मोने उलोयले, कोयदे दोंड जालेले, तोंटे चोल्ले, कुड्ड्यांक दोळे आयलेले पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायेलाच्या देवाक पोरकोंडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या सिसां लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले ते म्हजे बरी आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेताना वाटेर ते पडूंक आसात. सिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरी सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक आमचे कडेन पावोशे उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडीं धाकटुलीं नुस्तीं. तेन्ना ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे आनी नुस्तीं आपल्या हातान घेतलीं, दिनवासून ती मोडलीं आनी आपल्या सिसांक दिलीं आनी सिसांनी लोकांक वांटलीं. सोगोट दादोशी जायसर जेयलो आनी उरलेले कुडके 7 करोण बोर तांणी एकठांय केले. भुरग्यांक आनी बायलांक दवरिनासतना जेवलेले दादले 4,000 आसले आनी लोकांक घोरा धाडटोच तो ओड्यार चडलो आनी मागेदाच्या प्रांतान गेलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या शिव वर्तमानान जेजू 2 मिलाग्र्यो करता. पयली पेकोवणी दिता. तोंट्यांक, कोयद्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरांक. पयली तांकां पेकोवणी दिता आनी उपरांत तांची भूक मारता. जेजूक त्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. दुसरी मिलाग्र करून तांचे लागीं आसा तितलें घेता. तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? 7 आनी थोडी मासली. देवाक दिनवासून ते वांटूंक लायता. जेजू फकत तांच्या पोटाची भूक मारता काय? ना, ते लोकांक देवाच्या उतराची भूक लागलोली देखून 3 दीस जाले ती कांयच खायनासतना आनी पियेनासतना जेजू सोरवोंडारा बरोबर आसले.
तांकां आत्मीक तान आनी भूक लागलोली, आनी जेजू ही तांची भूक आनी तान मारता. जेजूच्या तोंडांतल्यान एक एक उतर तांच्या पोटाची भूक मारता आनी काळजाची तान भागयता. आमकां इल्लें उणें करून दुसऱ्यांचे कोश्ट उणें केले जाल्यार आमी गरीब जातोलीं काय? जें आमी ल्हानांतल्या ल्हानांक करतात तें आमी जेजूकूच करतात न्हय? देखून गरजेवंतांक जाता तितलें बरें कर आनी बापाचो आशिर्वाद भोगूंक पावतलीं. गीत आमी गावया D40, पेज नंबर 69, D40. Surgiudo Jesu dilo आमकां वसलो पावोन आसलो आमचो जेजू शेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो ये जेजू आपली कुर्मास समोर पिता देवा मेंट्रो आपूण जाता आमा मनशाक खावूंक दिता
हे वेळार आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया आनी आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमकां जेजून पवित्र स्नाना दिसाक आपयल्यांत आनी आमच्या जिविता वरवीं ताचे गोवाय जावंक पाठयल्यांत. हें करूंक आमकां बापाची कृपा आनी आदार मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बोणकोणीत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटांक घुस्पलोल्यांक आमच्या भावा भयणींक आपलें जिवीत बदलूंक वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापा लागीं मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. धर्मदुतान परगटलोलो बावाट आमकां मेळ्ळा आनी हो बावाट आमी आमकांच दवरूंक जायना, पूण ताची आमी दुसऱ्यांक परगटणी करूंक दर एकल्याक बापाचें बळ आनी कृपा मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले दर एक पावल पोरचेच्या बरेपणा पासत मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. हे वेळार तुमच्यो गरजो जेजू मुखार दवरात. आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सगलीं बरोबर जेजून शिकयलेले मागणें म्हणुया. आमचे बापा बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तान्नी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमचे स्वर्गीचे मांयक उलो मारून म्हणुया.
नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मोरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.